नमस्कार, माझे नाव साईदास नाईक आणि आज आम्ही आषाढी एकादशी निमित्त विठ्ठल रखुमाई वारकरी मंडळ हरमल ही आमची 5वी पायीवारी आम्ही यंदा आमची चालू असा आणि आता आम्ही ऑलमोस्ट बिचोले पावल्या. सकाळी 5 सुरू झाली. हरमाला एक आमचे जुनं विठ्ठल रखुमाई देवीचं मांगर असा. त्या मांगरांतून आम्ही जवळजवळ 4:30 सुरुवात केली की आता आम्ही बिचोले पावल्या. जवळजवळ 400च्या वयर विठ्ठल भक्त वारकरी यांच्या पायीवारीत सहभागी झाले असतात. तिथून लहान 5 वर्षापासून तो जवळजवळ 70 वर्षापर्यंतचे वारकरी जे ह्या वारीक आमच्या सहभागी झाले. संपूर्ण एक साधारण 50 किलोमीटरचा प्रवास हे पायीवारी चलतलो. एकदम आयज तसो पावस असता पण आयज पावसाची कमी जाणवता. ताका लागून थोडेशे चलपाक मातशे त्रास जाता. ना जाल्यार पावस आसत जाल्यार चलपाक सुद्दां थंय सोयीस्कर आसता. पूण तरी आसतना संबंध जे आमचे वयस्कर म्हण किंवा युवा जे आसा हे एकदम उमेदीन आणि तितक्यात भक्तिभावान हे पायी प्रवास चालू आसा. वर्सान वर्सा तेची उदरगत ही जायत आसा. गेल्या वर्सा परस अंदू 50-100 भाविकांची भर जी ह्या वारीक जायत आसा. शेवटी विठ्ठलाची कृपा संबंध आयज जर वातावरण पयलें फाटले 15 दीस जाल्यार संबंध जगभर हे वारकरी जे आसा हे संपूर्ण पंढरपुरान दाखल जाता आणि एकदम वातावरण हे भक्तिमय आसा. त्याच धर्तीचेर ही 5 वर्सां पयलीं हेची सुरवात जाल्ली पांयवारीची. एक मोजके 40 वारकरींची सुरवात जाल्ली ती आयज जवळजवळ 400ांचो पल्लो क्रॉस जाल्लो आसा. एकदम मोठी पायवारीची वाटचाली सुरू आसा. ही आता जी तुमची पायीवारी तुम्ही सुरुवात केला आणि पायीवारी काढल्या तेतून जे लोक तुमच्या पायीवारी येतात ते फक्त हरमल पुरतेच आसा काय वेगवेगळ्या भागातले? वेगवेगळ्या भागातले आसा. हरमल, मांद्रे, पालये, केरी, पारसे, पेडणे, कोरगांव, मोर्जी, आगरवाडा, त्याचबरोबर काही शिवोली भागातले आसा. वाटेक त्याचबरोबर अन्य नागरिक जे आता सगळ्यांक खबर आसा की हरमलच्यान पायीवारी ह्या मार्गान सीवी बिचोले मार्गान वयतात. ताका लागून ते काही नागरिक आमची वाट पळयता वारकरी की आमी तुमच्या बरोबर येता म्हणून. आता ही जी वारी तुम्ही जेन्ना सुरवात केलेली 5 वर्सां पयलीं तेन्ना वारी काडपाचो उद्देश कितें आसलो तुमचो? त्या टायमार अशेंच आमी युवक वॉकिंग करताले आणि वातावरण तशें जाल्लें. सादारण 8-10 दीस आषाढी एकादशीक बाकी आसले. अशेंच कोणाचे ते एक आमच्या फ्रेंडाच्या मनान येयलें की अरे वारीक वचपाची इच्छा आसा पूण कमी कालावधी आसलो आणि वारीक कशें ऑलरेडी सगळे वारयो जे आसले हो पंढरपुराचे मार्गस्थ जाल्ले. सो आमी ठरयलें अरे पंढरपूर आतां आमकां वचोंक शक्य ना. सो आमी प्रति पंढरपूर म्हणून सांखळे विठ्ठलाचें मंदिर आसा थंय कित्याक नाका या आमी. कोण येतले? अरे कोण ना, आमी जितले जमता युवक तितले आमी या अशें ठरोवन काही ठरावीक आमी 40 ते 50 आसपास युवक हे आमी त्या टायमार सुरवात केली. आणि आमचो मांगर आसा हरमला एक ऐतिहासीक एक जुनो मांगर आसा ताका विठ्ठल रखुमाईचो मांगर म्हणटा, देवीचो मांगर. ते थंयच्यान सुरवात केली.